मी तुमच्या कुर्डी ह्या गावान आसा आणि हांगासर एक सादारणशी 35 वर्सां जाली जेन्ना साळावले डॅम जाल्या उपरांत ही विलेज उदका पोंदा गेली आणि वर्सान एकदा हांगासर एक सोमेश्वराचो उत्सव जाता. आयज तुमी हांगासर पावले आसा, सो कितें सांगपाक सोदता तुमी? नाही, हांगा एक खूप बरी वस्ती आशिल्ली. आमी जे आसात ते सोमेश्वराचे टेम्पल हांगा हाच्या आजूबाजूक महालक्ष्मीचे किंवा बाकीचे हनुमानाचे किंवा अनेक देवतांचे हे आशिल्लो. हो संपूर्ण हे जो परिसर आशिल्लो तातूंत भितर क्रिश्चन आशिल्ले किंवा हिंदू, बहुसंख्य हिंदू समाजाची ही दैवता जेन्ना साळावलीचें धरण आयलें त्या धरणाच्या म्हाका दिसता की 1980s तातूंत भितर सादारण 40 वर्सांच्या पयलीं तांकां सगळें हें जावपाक लागलें, म्हणजे सर्वे जावपाक लागले, ताचे इस्टिमेट्स जावपाक लागले आणि ताच्या नंतर ताचे हे आमचे बॅकवॉटर्सान येवपाक लागले. तेन्ना सगळ्या लोकांक सांगलें की तुमकां अल्टरनेट जाग्याचेर शिफ्ट जावचें पडटलें. म्हणजे त्या कुर्डी गांवच्या सगळ्या लोकांनी आपलो देव धर्म, आपल्यो जमनी, आपली घरां, आपली दारां, आपल्यो तुळशी हांगा सोडून दुसऱ्या जाग्याचेर कांय टेम्पररी म्हणजे तांकां एकोमोडेशन केलें, खंय शाळेन खंय देवळान दुसरे कडेन, आनी तांकां त्या वेळार एक थोड्योश्यो कॉलनी केल्यो. आयज आमी वाडे कॉलनी नंबर 1, वाडे कॉलनी नंबर 2, कॉलनी नंबर 3, मागीर वालकेडी कॉलनी नंबर 1, कॉलनी नंबर 2, कॉलनी नंबर 3, दापोडे अशा सगळ्या भागांनी तांकां विस्थापीत केलें आनी रिहॅबिलिटेट केलें. म्हणजे तांकां थंय रस्ते आसतले, वीज आसतली, घरां आसतलीं अशा बांदपाच्या हातूंत भितर केलें. म्हणजे वार्षिक हो जो उत्सव जाता तो अजून पर्यंत हे जे भाव आपले मूळ दैवत सोमेश्वर आसा ताची स्थापना अजून खंयच जाली ना आणि हो देव तो अजून पर्यंत मानतात. ह्या भागांतले जे कुर्डी भागांतले सगळे जे लोक आशिल्ले ते आतां संपूर्ण गोंयभर आनी गोंय भायर आसा आपल्या उदरनिर्वाहा खातीर किंवा नोकरी धंद्या निमित्तान आसात. आणि ह्या दिसाक जेन्ना मेच्या खंयच्याय तरी एक दिसाक ते घेतात आणि जाहीर करतात आणि ताच्या नंतर असंख्यशे आयज सादारण 5,000 लोकांची उपस्थिती ह्या कुर्डी गांवांत भितर लागलेली आसा. कांय वेळार कितें जाता अशें 1-2 वर्सां अशीं गेल्लीं आसा की हे बुडलेले देवूळ आसा ते पळोवपाकूच मेळना. सादारण ते आमकां एप्रील म्हयन्याक हे सगळें उदक सुकता आणि ताच्या नंतर देवूळ फुलें जाता. कांय वेळार म्हणजे 2 वर्सांच्या पयलीं हें देवूळ सुकलेंच ना आनी तो उत्सव करपाक मेळना. ह्या लोकांचे सगळे आराध्य आसा, आराध्य दैवत आसा, सगळ्यो भावना आसा, सगळी भक्ती आसा. ह्या खातीर ते हांगा पावन करून घेतात. वर्सांतल्यान एक फावटी नित्य क्रमान हांगा पाठ्यपुजा जाता. आयज संपूर्ण दिसाक म्हणजे एक आठवडभर ते कार्य करतात आणि देवळाचो परिसर निवळ करतात आणि तातूंतले एक ल्हानशे ताणें अजून पर्यंत ते आमचो दिपस्तंभ आसतलो आणि मंदिराचो भाग आसतलो हो सुशोभीत करपाचें ते करून दवरतात. पावसाक ते संपूर्ण बुडटा. सादारण ते म्हाका दिसता 9-10 म्हयने ते बुडूनच उरता आणि आतां ही एक संदी प्राप्त जाता. संपूर्ण गोंयचे आनी गोंय भायले लोक हाच्या दर्शनाक येतात. आमी पळयतात की मंगूबाई कुर्डीकर म्हणटले किंवा किशोरी ताई आमोणकर म्हणटले हांचे दैवत आनी हांचें मूळ स्थान हें म्हणजे ह्या जगाक जेव्हा ह्या भारताक तांणी अशे दिव्य अशे कलाकार दिले. तांची ही भूमी, कलाकारांची भूमी, ही कश्टकऱ्यांची भूमी, ही स्थानिकांची भूमी. पूण तरी आसतना गोंयच्या कल्याणा खातीर साळावलीचें धरण जावपा खातीर तांणी त्याग केलो आनी इतरत ते अशे पसरलेले आसात. म्हजें नांव सुधाकर पेरणी, आमी आमचे कुर्डी गांवचे. तशेंच हांगा शिफ्ट जालें आमकां 35 वर्सां मायज जाली. तेन्ना तरी देवूळ हांगा पण नासलें, सगळें कांयच नासलें. ते महाजनांनी शिफ्ट केल्लें. मागीर हांगा तशेंच पडून उरलें 25 वर्सां. आमी 10 वर्सां फाटीं तेजी सगळी डागडुजी केली. ती झाडां मोठी मोठी झाडां आसली ती काडली आनी ताका आमी पयलींच्या वर्सा एक 500 लोक अशे जाले आमचे. मागीर 500, 1000, 2000 आतां एक 5000 लोक जातात. आनी हे करता आसतना आमी मेच्या 3ऱ्या आयताराक करतात. मेच्या त्याच बरोबर हांगा जी आमकां हें जाय पडटा काम करपाक. पावस बुडटा केन्ना एप्रिलाच्या फर्स्ट विकाक तें ओपन जाता. ते नंतर आमकां ते 15 दीस मेळटात काम करपाक. एकदां कितें जाता एप्रिलाच्या हेका मेच्या 5 तारखेक हें जाता. म्हणून 5 तारखेक मेच्या ओपन जाल्लें रस्ते. ते नंतर आमकां टायम मातसो कमी मेळ्ळो निवळ बिवळ करपाक. हांगा मातशी घाई गडबडीत ते आमी सगळीं गांवच्या लोकांनी येवन सगळीं हांगा निवळ केलें. आनी सगळो एक आतांचो एक हे 5000 लोकांचें आमचें टार्गेट आसलें. त्याच परस म्हाका दिसता 5000च्या वयर वयतलो ह्या वर्साक. आनी तेतलो पावस बी झडटा मातशे त्रास जाता. देवूळ आता बुडल्या नंतर आता हो कितलो उत्सव तुम्ही केल्यात? हो देवूळ बुडल्या नंतर आमचो परत स्टार्ट करून हो 10वो
उत्सव आसा 10 वर्सां जाली